lot of matter in which we have to expose the government and floor the government on various issues, right from administration collapse to corruption to scams which are coming day by day, and the number of deaths which are taking place on these roads and all that. So I think, I hope that this is going to be a very productive session where we can be able to voice our opinion and get the government to respond effectively and get them exposed also. टोटल क्वेश्चन किती घातला सर तुम्ही? Over as number, every day I put quite substantial. I just calling attention as I येईल जाल्यार I will be speaking on that. सर पंगुरपाचे लोक प्रोटेस्ट करतात कितें? पयलीं हांव एक सांगता तुका, हिशोब गायले ते कन्फ्युजन पासून केले लोकांनी. पयलो एक मेगा प्रोजेक्ट्साचे कितें म्हणटाले, ऑनेना हुंयचे मेगा प्रोजेक्ट येतात थिंगा म्हूण एक सडनली एक मोर्चा केलो आनी मेगा प्रोजेक्ट्स विश्वजितान एक एश्योरन्स दिल्लो ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. ते हांवें ऑलरेडी क्वेश्चन घायले तेजेर. हे प्रोटेस्ट जावचे पयलीं कित्याक आमचे लास्ट डेट काबार जालो. हांवें क्वेश्चन घायलो ते कितें जालें तेजेर. आनी नंबर 2, रस्ते रुंद जातात म्हण वायडनिंग रोड. ऑनेना कितें हे लोकांक मिसलीड करतात. हांव तुका सांगता, एक रिजनल प्लॅनाचे रस्त्याचे रुंदाय दाखयली 2000 तेन्ना 2011-12 रिजनल प्लॅन केल्लो तेन्ना तो RP 2021. इलेक्शना पयले हांवें पासून आवाज केल्लो हो रस्तो इतलो रुंद करतात कित्याक हे सगळे सागरमाला प्रोजेक्टाक आसात. आतां हायकोर्टाचे जजमेंट आयले. हांवें एक मिटींग गेली पोंबुरपा आनी एक्सप्लेन केलें लोकांक बेश्टे रिजनल प्लॅनाचे आहा देखून तुमगे जमीन वचना आनी रस्ते वायड रुंद करूं जायना. हांवें एक्सप्लेन केलें कितले पार्टी पासून हांवें सांगलां पूण हे लोकांक गेल्या सांगपाक आतां रिजनल प्लॅनचे आहा तुगे वयतलेच म्हण. This should not be the thing which should be done to fool the people and to tell lies to the people. I think that's completely wrong. या थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.